पास्कांचो चवथो आयतार. सुवाळा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. अध्याय 10 ओळी 27 ते 30. जेजून म्हटलें, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात आनी तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां. ती केदीच इबाड जावची नात आनी तांकां म्हज्या हातांतली कोण काडून व्हरचो ना. म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यान. तो सगळ्या परस व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतली कोणाच्यानूच तांकां काडून व्हरूंक जायना. हांव आनी बाप एकूच. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता.